मायनिंग बंद उरिल्ल्यान मायनिंग पिडितांच्या फामिलींचे हाल जाल्यात। मायनिंग पीडित वाठारांतल्या बायलांनी दिवचलेंत रॅली काढली आनी थळावे आमदार राजेश पाटणेकराची भेट घेतली। आरडीएक्स गोवा खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकर। डिपेंड आसा ते कोणाचे घोव आसा, कोणाच्यो बायलो आसा, कोणाची भुरगीं आसा। आता ते कामाक ना म्हणटकूच 2 लाख तरी ताजे डिपेंड आसा आनी सगळे आमचे गोंयचे डिपेंड फक्त मायनीचेर आसा। जर मायन पडली बंद जाल्यार फुडें कांयच धंदो चलना। आता म्हणू शकता कोण दुसरो धंदो चलता बी मायन बंद ते बी कांयच चलना। 200 रुपयाच्या जाग्यार 100 रुपयान भाडी गेल्ली आसा। आयज आमच्यो मायन्यो बंद जावन 107 दीस जाला, पण कोणाकूच आमकां खबर ना ही मायन्यो आमची केन्ना चालू जातली। आमचें फ्युचर हे मायनिंगाचेर डिपेंड आसा। सो हांव सरकाराक विनंती करता बेगीचे बेगी ही आमची मायन्यो चालू करचे आनी आमकां सगळ्यांक आश्वासन दिवचें। सरकाराक इतलें सांगूंक सोदता की आमकां फक्त तुमी आश्वासनां दिवं नाका, तुमकां जर कितें करपाचें आसा न्हू जाल्यार कृती करून दाखया तुमी, जेणे करून आमकां म्हणजे आमचो येदो व्हडलो प्रॉब्लम आसा हो मायनी बंद म्हणटकूच सगळेंच बंद जाला आनी गोव्यान आमच्या मायनींग म्हणजे सगळ्यान व्हडलो आमचो रोजगार मायनींग वयल्यान। तर हांव सरकाराक इतलेंच सांगता की बेश्टी आश्वासनां नाका, कृती करून ते तुमी आमचो प्रॉब्लम सॉल्व करा। करपाक बाबा सरकारने प्रयत्न कितें केले, एक जाले ज्या खाण कामगारांक काही कंपनीनी काढले, नोटीसी दिल्यो, त्याचो सेटलमेंट केलो, त्यांचे भवितव्य कितें आनी जे आयज कामाक आसा तेंची आयज तांती तलवार आसा की ही परिस्थिती फाल्यां आपल्या येवपाची शक्यता आसा म्हणून हेच्या बद्दल सरकारान निर्णय कितें घेतला, कितें प्रोसेस चालू आसा हेचें उत्तर आमकां विधानसभेत त्यांनी दिवचे अशे प्रश्न आयज मायनींग मेळटले आमदारांनी स्वता हांव सुद्दां भितून आसा तेंच्यांनी मी घातलेले आसा। आनी म्हाका आशा आसा की ह्या विधानसभेच्या सभागृहाच्या टेबलाचेर आमकां ठोस आश्वासन मुख्य मेळटलें की ज्या हितून ऑक्टोबर नोव्हेंबरान ह्यो मायनी परत एकदां सुरू जातल्यो हें सांगपाक म्हाका खूबसो आनंद दिसता। हें तुमकां आयच्या ह्या सगळ्या महिला वर्गाक जे तुमी जे सफरर आसात, तुमचे मिस्टर म्हणा, तुमचे फॅमिली मेंबर जे आसात त्या एज एम्प्लॉई म्हणा किंवा कोण ट्रकवाले आहात तेंचे म्हणा, तांकां जो इफेक्ट जाला डेफिनेटली हो पट सुटलो हे तुमकां सांगता।